उपोषणाक बसता दोतोराक खबर हा न्याय मागच्या खातीर बसता, पण तो प्रोजेक्ट बंद जर घालपाक जाय तेजे अफेक्टेड लोक कोण आसा ती आनी ते लोकॅलिटींतलो स्थानीक पंच भायर सरला थंयसर. हांव लोकांकय विनंती करता, भायर सरात तुमी इलिगॅलिटीज दिसता जाल्यार. आनी तेच्या पलीकडे वचून तुमकां आतां रिसंट एक गजाल आमच्या गांवांत घडली ती सांगता. फक्त याद करता तुमकां, ओकियो म्हणून क्लब आसा. ओकियो क्लब सावंड पोल्युशन करतालो थंयसर. ह्या क्लबाक परमिशन कोण दिता? सावंड पोल्युशनाचे सावंडाचे पोल्युशन हेचे परमिशन पंचायत दिना. हे डेप्युटी कलेक्टराच्या ज्युरिस्डिक्शनान येता. तो परमिशनां दीत सोडटा थंयसर. परमिशन दिले, एक्शन जाली तेचे सीज केले, कोर्टान मॅटर पावलो हायकोर्टान. हांवें अशें आयकलें की तेणी हे सबमिटेड कोर्टाक. तेणी कितें सांगलें, हांव एकटोच करना, हे सगळे करतात लोक म्हणून इलिगॅलिटीज. आयज सगळे सीज जाल्लेले आसा. अख्खो कोस्टल बेल्ट सीज जाला. सो हेचे पळय सगळ्यात सुप्रीम कोण आहा आयच्या जगान तर न्याय देवता कोर्ट सुप्रीम आसा. पॉलिटिशियना फुडें कोर्ट आसा. पॉलिटिशियनांक शिक्षा सुद्दां कोर्ट दिता बिकॉज ही अ सुप्रीम ऑथॉरिटी. आमी न्याय देवतेच्या फुड्यान वचपाक जाय. आनी खंयच्याय प्रकल्पाच्या बाबतींत जर तो लोकांच्या हितार्थ प्रकल्प ना, लोकांनी भायर सरपाक जाय. एक दोन मनीस भायर सरून तो प्रोजेक्ट बंद घालया म्हणून फुडें सरले तशें ना. आतां काल हांवें डिबेटीन अक्षरशः DCP मिनिस्टराक सांगला, सर्वे नंबर 157, 158 आस्कोवाड्याचेर हो डोंगर आसा. फाल्यां तो डोंगर विकले उपरांत तो जो मनीस तो जो कोण डोंगर घेतलो तो थंयसर कितें भजन करतलो आनी गायीचे गोठे बांदतलो? आमी चिंतपाक जाय, आमच्या लोकांनी ते डोंगर सुद्दां विकपाक फुडें सरोंक जायना. आनी रिगार्डींग फाटले डोंगर पंचायत सदोदीस गांवांतल्या लोकां बरोबर आसतली. तुमी सगळे लोक गांवांतले भायर सरा. जर पंचायतीन तुमकां सपोर्ट करूंक ना जाल्यार आमकां आनी रायट ना थंयसर रावपाचें. हें हांव सांगता. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता गांवांतल्या लोकांक, ह्या बरो हो एक पांयंडो घातला आमच्या दोतोर प्रसाद शहापूरकरान. तो स्वता म्हणून फुडें सरला. हांव स्वता सोशल फिल्डान तेचो आदर्श घेवन फुडें सरला. समवेअर इन द इयर 1996 म्हाका सोशल फिल्डान हाडपी दोतोर प्रसाद शहापूरकर म्हणून हांव ताका लागींच्यान वळखता. ही इज हार्ड वर्कींग आनी गांवा खातीर कितें तरी करपाचें म्हणून एकट्यान हें करून जावचें. लोकांनी येवपाक जाय वांगडा आनी आमचो गांव वाचोवच्या खातीर पंचायत तुमच्या बरोबर सदोदीत आसतली. पण एक लक्षात दवरा, टेक्निकल जे मुद्दे आसा, टेक्निकल जे डिफिकल्टीज आसा, कायदे जे कितें सांगता पळय ते कायद्यानुसार पंचायतीक एक्ट करचें पडटा. आनी पंचायतीन आपली कामगिरी केल्लेली आसा. तशें तेंच्यांनी सांगलें की TCP डिपार्टमेंट आतां फुडली कारवाई करतली. आमी पळोवया. आतां मामलेदारान म्हाका ते दीस कॉल केल्लो. डिसंट ऑफिसर स्वता येयला सायटीचेर, म्हाका फोन केला आपण सायटीर पावला म्हणून. आनी तेणी स्वता वचून पळयलें सायट. आनी म्हाका खात्री आहा मामलेदाराचेर जे तलाटेक तेंच्यांनी कॉपी मार्क केले. मामलेदार वील डेफिनेटली इनिशिएट द एक्शन. आनी जो कितें प्रसाद आमचो दोतोर न्याय जो मागपाक जो फुडें सरलेला ताका न्याय मेळटलो. आनी म्हाकाय ताका रिक्वेस्ट करीनशी दिसता की तुवें स्वता महाशिराच्या बाबतींत कितें जालां, गांवांत कितें दिसता तें तुवें स्वता अनुभव घेतला. पंचायतीक डिफेंडय तुवें केलें, पण तरी सुद्दां महाशीर प्रोजेक्ट उबो रावलो. आनी ही मोहीम फुडें सरतना आमी तुज्या बरोबर आसा. तुका कितें जाय तशें करपाक पंचायत तुका सपोर्ट करतली. यू डिफेंड द सायट, वी आर विथ यू. ताका एक संदी दिता आमी, ऑनरेबल मिनिस्टराक संदी दिता आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाक संदी दिता. कारण तांच्यांनी वेळ मागलो. सो आयज शेनवार, फाल्यां आयतार, सोमार पासून आमी कसली कृती कोण करता तेजेर लक्ष दवरून रावतले. सांगल्या त्या पद्दतीन सगळ्यांक मेमोरेंडमात धाडटले. आमी एक 8 दिसाची मुदत दितले. तातूंत सरपंच पंचायती पासून डेप्युटी टावन प्लॅनर, टावन प्लॅनरा पर्यंत, इवन मिनिस्टर पर्यंत हांकां सगळ्यांक आमी संदी दिता. तांच्यांनी आपापली भुमिका चड बजावची आनी ह्या कृतीचेर कारवाय करून तातडीन ते जे हिल कटिंग जाला 7 मीटर तेजेर योग्य ती कारवाई जातली अशी आमी अपेक्षा धरता. आनी ह्या आंदोलनात आमी थोडीशी आयच्या उपोशणाक ही स्थगिती दिता. आनी त्याच्याच बरोबर ह्या आंदोलनाची जी सुरवात जाल्ली आसा, आमी जाहीर केला व्हॉट्सअप सोशल मिडिया वयल्यान की हो आंदोलनाची कन्क्लूड करता पर्यंत आमी ओगी रावचे ना. आमच्या बरोबर आता सगळेच आसात. एकटो प्रसाद शहापूर फक्त एक नामधारी असलो. आयज पूर्ण बॉडी आसा, नागरीक आसा, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य आसात, पत्रकार भाव आसात ज्यांच्यांनी वेळोवेळी आमकां आधार दिला आमच्यो बातम्यो करून लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर. हे सगळे जाण तेंच्या जाहीर करता की डोंगर कापणी आमी कशें चलाव करचे ना. जशी तेंच्यांनी वेळ मागला आमच्या कडेन तो वेळ आमी तांकां दिवन उपोशणाची स्थगिती करता. पूण 8 दिसाची मुदत दितले. त्याच्या भायर आमी आमची कृती कितें आहा ती ठरयतली. देव बरें करूं. स्वराज ही संघटनेचे सगळे मेंबर्स, आमचे मांद्रे गांवचे स्थानिक पंचायतीचे सगळे मेंबर, आमचे सरपंच आनी सगळे मांद्रे गांवचे जे एक्टीव आसा ते आयज हांगासर भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्या लागीं जमलेले आसा.
हांव तुषार गोवेकर जुनसवाडा मांद्रे हांगा रावता. तुमकां सांगूंक शकता की म्हाज्या घराच्या फाटल्यान सर्वे नंबर 365/1 हांगासर एक बरो पैकी हिरवोगार डोंगर आसलो. थंयसर म्हाका दिसता जानेवारीच्यान इस्प्रावा ह्या बिल्डरान एक आपलो प्रोजेक्ट घेवन आयिल्लो आसा आनी थंयसर हजारो झाडांची कत्तल करून तेणी थंय प्लॉटिंग केलेलें आसा आनी इलिगल प्रमाणान तेणी दोंगर कापणी सुरू केल्लेली आसा. हेचो आमी एक लोकल असो हे करून थंयसर आमी एक आवाज उठोवन आमचे जे स्वराज संघटना हेचे मेंबर सगळे पंचायती कडेन आमी कंप्लेन केली, कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेन केल्लेली आसा आनी हेचे खातीर आयज आमी ही एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.